GSB सेवा मंडळाचे 65 वर्साचे गणेशोत्सव कितले अद्दुरी जावन आसा म्हणून तुम्ही पळयतासची यूथ ऑफ GSB चॅनलारी सिरिवंत गणपती म्हणटाची मोस्ट एक्सपेन्सिव गणपती म्हणून न्यूजपेपरारी हेडलायन्स आयला आमी पुरा जनांनी पळयला. गणपती लागी मस्त भंगार आसा तेव्हा तुम्ही फोटोवर पळयला व्हिडिओवर पळयला. कशें आसा गणपती वयर खंयची भंगार आसा म्हूण सांगू का आमगे लोटू कमिटीचे RG भटमाम आमगे लोट आसा. भटमामाला निमगो या भटमाम एक एक्सप्लेन करता वता किरीटा दुखून पायाला थंय भटमाम वयर दुखून आतां किरीटा दुखून स्टार्ट करचे जाल्यार किरीट खंयचे वर्साक गणपती कायले. ಕಿರೀಟ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ 1997 1997 ಅಂತೂ आमगेले सुदीन ती सोमेल हांगा चातुर्मास आशिल्लो आमी लेखले की होच एक आमकां एक स्वर्ण योग म्हणून लेखून आमी सोम्यांनी चातुर्मासा हां म्हणले कुडले ओके दिल्ले कुडले आमी भांगराक किरीटाचे मागशी लागले. आमी गांव तुलेन गांवांत तुकून प्रभाकर आचार्य म्हणून ताका आपूण हाडून सुरवेका उरलो 4 म्हयने ताणें गुरू गणेशांतू काम करून आमगेले गुरू गणेश हॉलांतू आमी त्या बंगारांनी घेवन ताणें सदां आमगेले बंगार घेवचे ताजे नंतर ताणें काम करचें ओपास सदां दिवचे घेवचे ते लॅक करून 97 आमी सुरवेची बंगरा किरीटाचे आनी ताजी मागशी आशिल्ली ती सुर्याल प्रभावळी ती सुर्याल हें ते सूर्य ताजे आनी प्लस ताका दोनी नविलो आसोचे दोन न्हिदी कडेन 2 नविलो मध्य शेषनाग आसा आनी ताजे मध्य मध्य एक हरळ आसाची तो ह्या तशीची किरीटा मुकुटा तोग्गू 2 शिशोड आसाचे 2 दिकड 2 शिशोड आसाचे. हे सुरवे प्रथम आमी बंगराचे सोमेले आसतून हांगा चातुर्मासा वाड्यार सोम्यान आयिल्ले तेन्ना सुरवे दिवस सोमेले मुहूर्त घेवन आमी सुरवे ते विराट दर्शन म्हूण करचे. त्या दिवसाक हांगा सोमेले आसतून देवाक मुकुट प्रतिश्ठा बंगरा किरीटा प्रतिश्ठा जाल्ली. हे टोटल 22.5 किलो बंगार आसा 1997 ताजे नंतर आमी एक करता गेले 2004 आमी उपास सोमेले चातुर्मास आमगेले ताणें सेवा मंडळा गोल्डन जिबली तेन्ना आमी सोमेले मागून घेतले स्वामी आमकां सोम्यान आनीक आमकां सेव करता सर भाग्य दिवका मंडळा गोल्डन जिबली सोम्यान हांगा आयले म्हणजे जाल्यार हो आमगेले एक स्वर्ण अक्षर इतिहासांत रबता म्हणून सोम्यानी आलोचन करून आमकां जायत म्हणून सांगलें. ताजे नंतर आमी मागशी लागून आमगेले बंगार आनी आमी पुरा डोनर्सांनी आशिल्ले ताजे मागशी लागून आमी पुरा बंगार केल्लें. ताजे नंतर सर्वप्रथम देवाल कान ते दोनूय दिकडची कान आमी करेले ताजे एक कान 3.5 किलो बंगार आसा एक कान्नाक. तशीच ताका देवाल कान्नाक जाळेर आसा मोतया जाळेर ती लायक मोती आणू ताजी जाळरी. तशीच दोनूय दिकडे मागशीचे हस्त बुजाचे हस्त तेवे दोन्ही बंगराचेची ताकाय 3.5 किलो बंगार लागिल्ले आसा. देवाल हातांतू ताका अस्त्र पाशान कुश दोन्ही आसाचे. पाश आसा एकडच्यान दावदी कडेन अंकुश आसा त्या कडेन ते दोन्ही मेळून 1 किलो ते बंगराचे ते 750 ग्राम्स 750 तशी तेजे वेट. तशीच ताजी देवान बशील पिटेकची मागशी एक प्रभावळी केला त्या एक 1.5 किलो बंगराचे ती प्रभावळी तर म्हळ्यार देवाल पिटेका लागून आसती ती बंगराचे ताजे दिसता आसा. ताजे नंतर तुमी सकयल आयल्यार देवा एक हार आसा तो 2004 केलेलो तो हार बंगराचो ताका एक 1.25 किलो बंगराचो तो हार. ताजे नंतर तुमी तो देवाल पोट्टारी नाम आसा आमगेले काशी मठाचे आमगेले माधव संप्रदाया प्रकार देवाक आमी नाम केलेले आसा. पोट्टार 3 नाम भुज्जार 2 दिकड भुज्जार 2 आनी एक हृदय वैरी उजवी दिकड आमगेले काशी मठाचे नाम आसा ते आनी समज दिसतना मदें दिसता पुरो दोन्ही ते व्हड वजंती माला आनी त्या सान हारा मदेची ते काशी मठा नाम दिसता आमगेले नाम मठा नाम ते केलेले. ताजे नंतर देवाले सोंडिलारी वैरी एकले डोनर एकले आमगेले डोनर थाना ते ताजे नंतर वयर आयिल्ले ते 2006 की 8 आयिल्ले ते वज्राचे बंगरा नाम त्रिशूल हांगा महाराष्ट्रांत एक संप्रदाय त्रिशूला नाम करचे आनी देवाक सो ताण ते कोल्हापुरा चुकून कोरून ताण आमकां उपसून दिलेले एक आनी देवा न्हिदलारी ती माळ दिसता ती सुद्दां आमगेले डॉक्टर भुजंग पळय कन्विनर आशिल्लो ताणें ते किरीट केल्ले तेन्ना ताका ते चंद दिसका म्हूण ताणें ते माळ तागेले लेखाक ताणें ती उपसून दिलेली. तशीच ही देवाले
नीटलारी दोन्ही तिकडे शंखचक्र मुद्रा आम्ही देवाक आसा तिवीची भांगराची तशीच चिके तोक गोयल मुंजलारी अभय हस्त आसा अभय हस्त दोन्ही हेजे भांगार तांतू एक अभय हस्ताक 1.5 किलो भांगार एक अनेक हस्ताक 1.25 किलो भांगार आणि एक मोदकू 500 ग्राम मोदक भांगरा मोदकू त्या देवार हाता आसा तशीच ही पट्टारी तुम्ही शेषनाक पळोवन आसताची त्या शेषनाकूय 2.5 किलो भांगार लागिले आमगेले त्या टायमार PDG नायक माम म्हूण आशिल्लो आतां आसा तागे लेखाक ताणें ते उपसून दिलेले 2.5 किलो भांगराचे ती स्वरूप तशीच ही तो गुदी कडेन देवाक पाय दोन्ही पाय भांगराचे त्या वेळची एक 1.5 किलो 1.25 किलोचे दोन्ही पाय आसाचे तशीच एकडे तेकडे 3 किलोचे शिव आसाचे सो ಒಟ್ಟು म्हूण पळयल्यार 68 किलो भांगार देवालय हंगारी आसा हें पुरा 2004 तूं सुरवें केलेलें ताचे नंतर 2013 टायमार आमगेले एक अभिमानी आमगेले तां नांव घेवच्यानाचें म्हूण सांगलां एक ताका महागणपती कुलदेव ताका मना येवन तागेले ते फर्माज तांगेले कसं की हाजी वाडारी ताणें देवाक एक व्हडी वैजंती माल कोण दिता म्हूण सांगिल्लें ती टोटल त्या टायमार 1 कोटी रुपये ताका लागिल्ली साधारण त्या वजन 6.5 किलो ती वैजयंती माला वजन आसा तांतू अष्टविनायक आसाची मदें मदें पुरा अष्टविनायक देवालय विनायकालय तागेले विंगड अवतार तांतू आशिल्ले आसा हे पुरा आमी देवाक विजृंभणेरी सदांची आमगेले समाजाक बर जावका म्हूण मागून घेवन कित्याक म्हळ्यार आमगेले आशी आमगेले समाजाक आमी कशी आमगेले केलो जन आमकां सांगता आशिल्ले देवा भांगर कसाला इत्या येताची म्हणून आमगेले देवाक विजृंभणेर एक वैभवारी पळोवका मुंजेल्यार आमगेले पुरा जाणांर मन आशिल्लें भांगराज केल्यार बारी आमकां एक देवाला आशिर्वाद मेळटा तशी आमी सोमेले निमगुनूय सोमेन सुदीन सोमेन मार्गदर्शन केलेल्या प्रकार हे पुरा आभूषण देवाक केलेलें आसा इतली वेळ तुम्ही ऐकलीची गणपती वयर अशे भांगर कशे कशे आयले आनी कितले कितले वेट आसा म्हूण पुरा आरजी भट मामान सांगलें तशीच डेली पूज करतना येवंगा एक भांगरा पल्लंकी वरच्या आसा भांगरा आरती आसा आमी पळयलेले फर्स्ट टायम म्हणिता तें कशी स्टार्ट जालें भांगरा लालकी एक पटी देवा आभरण येतरी आमी लेखले की देव आमगेले शालिग्रामू देवाला आमी अग्रसाले व्हरचे का एक रीत आसा आमगेल्या गांवांतू देवाक पल्लंकेर बस करून देवाक शालिग्रामाक व्हरून भटमामान अग्रसाले वचून थंय नैवेद्य की तीर्थ की घालून उपास येवचे तो सुरवाती रुप्याची आशिल्ली सो क्रमेण 2000 धंका आमकां अशी मना गेली की ती बी भांगराज कोरका म्हणून तो आमी ती बी एक किलो लागी ताका लागिल्ले आसा भांगर त्या वेळी सान पल्लंकी लालकी त्या भांगराचें ताजे भितर शालिग्रामाक करडोय तशीची त्या 2012 इतल्याक आमी अशी लेखले एक डोनर आयलो ताणें भांगर दिता म्हणल्यार आमगेले लेखले आमी शालिग्रामाक करड्याक भांगराज कोरका म्हणून तो करडो शालिग्रामाक करडोय भांगराच्यो तशीच देवालय हस्तारे रुद्राक्षी माळ आसा त्या वेळी तशीच एक भाविकान तांणी हांगा भांगराज हान दिताची त्या वेळी दिलेले देवाल सोंडिल्ले रे ते हस्तेक अंबारी हाजेर घालचे म्हणून ते भारी छंद ते एक बायल मनशेन एक ती तलवार म्हणून आमगेले गांवची तिकडची पंजाबी न्ही तलवार म्हळ्यार आमी लेखचे हें म्हणून तिगेले गांव आमगेले गांवची तूळ उलयताली तिणें आमकां फोन करून तिगेले लेखार ते देवाल सोंडिल्ले वयर आशिल्ले त्या अंबारीक ताका म्हणटा त्या भारी छंद री ती रे तिणें तिगेले वस्तून आमगेले तेवें केलेले तेवें कांय एक म्हाका दिसता 750 ग्राम भांगर आसता थंय अनेक विषय निमगू काय ह्या समयार हांवें एक विशय कसो म्हळ्यार भटमाम इन्शुरन्स आमकां गोत्तू ना आशिल्लो अशें एक इन्शुरन्स आसता म्हणून न्यूजपेपरार येता तरी मस्त जाणां कळ्ळें आनी भायर येताना मस्त जाण उल्लोन घेता आशिल्लें हांव आयकलां हें गणपतीक इन्शुरन्स करता काय पेंडाला इन्शुरन्स काय हें कदन मना कायलें एक इन्शुरन्स कर का म्हूण सांगून न्ही आमी अशी सुरवें आमी इन्शुरन्स करना आशिल्लें कडे कडे आमकां लेखलें की आमगेले एक मंटव एक 10,000 20,000 स्क्वेअर फीट जाता तरी व्हरता गेलो 25,000 30,000 तशी कडे एक 35,000 स्क्वेअर फिटा मंटव येताना आमी इन्शुरन्स करचें सुरू केलें सो आज आमगेर मंटव म्हळ्यार 75,000 स्क्वेअर फिटाचे मंटव हो तुमी इतले 5 दिवस पळोवन आसच्या बरो इतले बॉम्बे भायर पावस रकेला रेची पेंडाला भितर मध्ये एक थेंबू पावस पडना तितले म्हटल्यार मान्सून शेड म्हणटा ताका भारी एक चांग एक मंटव आमी तयार करताची तोग्गू
पूर हांगा दुर्वाचो ग्राउंड मात्र आमी पांयाक पत्तर लागून अशें म्हणून ताका लायक एक प्लॅटफॉर्म आनी वुडन प्लॅटफॉर्म आनी घालताची इलेक्ट्रीक लायटांनी आसता तसल्या टायमार आमकां अशें दिसलें की खंय एक रिस्क घेवच्या नज्ज म्हणून आमी 2008 ह्या इन्शुरन्साचे स्टार्ट केलेलें सो ह्या वर्सा आमी टोटल 266 कोटी 65 लक्ष हाजे इन्शुरन्स केलेलो आसा तातूंत कशें म्हळ्यार आमगेले वॉलंटियर्स आमगेले कमिटी मेंबर्स कडेन हांगा केलो भाविकांनी येताची इतले गोंधळांतूं खंय पडचे एक दोन पटी कोण केलो जेन्ना पडलेले आसा तांकां आतां आनी जाल्लेले आसा तसल्या टायमार आमी तांकां इन्शुरन्स क्लेम करताचे आमी पर्सनल एक्सिडेंट पॉलिसी 10 लाख रुपये तांकां मेळटा तो त्या 224 कोटी 90 लक्ष रुपयाचे हे इन्शुरन्स ते जाले नंतर भांगराचे हाजे खातीर 20 कोटी 50 लक्ष रुपये आमगेले वॅल्युएशन ह्या वर्साचे आमी प्रति वर्साची वॅल्युएशना लेखार ताजे इन्शुरन्स काडचे 20 कोटी 50 लक्ष रुपयाचे इन्शुरन्स ताजी ते काडलेले आसा ताजे नंतर 20 कोटी हे पेंडाला खातीर काडलेले आसा पेंडाला भितर केलो टेबल्स नाना नमुने आयटम्स आसता आमगेले स्टोर्स आसता त्या पुरा हाजे इन्शुरन्स केलेले आसा 20 कोटीचे ताजे नंतर इतिरिक्त पुरा कॅश वर्च्याक हेरच्याक ताजी एक 1.5 कोटीचे 1 कोटी 35 लक्षाचे इन्शुरन्स केलेले आसा ಒಟ್ಟು 266.65 कोटीचे इन्शुरन्स ह्या वर्सा घेतिल्ले आसा इतली वेळ मस्त इन्फॉर्मेशन जनाक मस्त एक लायक जालेलें इन्फॉर्मेशन तुम्ही दिलेलं सर आरजी भट मामा मस्त धन्यवाद थँक्यू तुमकांय मस्त एक इन्फॉर्मेशन हाजे निमित्त मेळ्ळा म्हणून हांव लेखतास पेपरारी ಕೆಲವು एक पॉइंटर्स येत तशिल्ले आरजी भट मामान हाजी फुल्ल गणपती येद्राकाची एक्सप्लेन केलेलं आसा हें तुमकां इश्ट जाल्ला म्हणून हांव लेखता यूथ ऑफ GSB असले इंटरव्यूज कंटिन्यू जाता आसता पळयता राब्याची धन्यवाद